सरकारा कडेन खाजगी बस धनी संघटनेच्यो खुबशे मागणे तशेच पडून आसात. सरकारान तांच्या मागण्यांचेर अजून निर्णय घेतिल्लो ना. सरकाराक याद करपा खातीर खाजगी बस धनी संघटनेन सोमारा पणजेन येरादारी खात्याच्या कार्यालयाच्या भायर एका दिसाचे धरणे धरली. सरकारान बेगीनच आमच्यो मागण्यो पुराय करचे अशी मागणी अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केल्या. गेली 2-3 वर्सां ज्यो मागण्यो आसा त्यो खंय तरी आजून प्रलंबीत आसा. गेल्या वर्सा 2 वर्सां पयलीं जें इलेक्शन जालां 2017 तेन्ना मनोहर पर्रीकारान गडकरीच्या फुड्यान आमच्या वांगडा मिटींग करून एसोसिएशना वांगडा आमकां खुबशीं आश्वासनां दिल्लीं ज्यो निवडणुकी कडेन पाठिंबो मागलेलो आमचो आनी त्या प्रमाणे तुमचे प्रश्न जे आहा ते सुटावे केले वयतले म्हणून सांगलेले. पुणून 2017 जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्या उपरांत गेली जवळ 17-18 म्हयने आतां आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा फुडल्यान आनी सरकारा कडेन फुडल्यान आमच्यो ज्यो प्रलंबीत मागण्यो आसा त्यो घेवन आमी मुखार वयता. पुणून आमकां कांयच अशें दिसून येयना की त्यो सोडोवपाक कितें हालचाली सरकारा कडसून जाता अश्यो. तितून प्रामुख्यान म्हणजे कितें आसा की 18 म्हयन्या पयलीं जेन्ना निखील देसाय डायरेक्टर येयल्लो हांगासर तेन्ना आमी पयली मागणी दवरलेली कितें की सगळ्या बस स्टँडाचेर जी वाहतूक हे जाता पळय म्हणजे इरेग्युलरिटीज जाता पळय सगळ्यो वाहतुकीन म्हणजे डिपार्चर टायमिंगाचेर सगळे त्रास जाता ते त्रास सुटावे करपाक GPS एनेबल सिस्टम घडयाळां सगळ्या बस स्टँडांचेर बसोवची आनी वाहतूक सुरळीत करपाक सगळ्यांक मदत करची अशी आमी मागणी केल्ली. आयज पर्यंत दुर्दैवान तांकां तेंचे कडेन म्हाका दिसता पयशे ना की हांगासर ती घडयाळां घालपाक सगळ्या बस स्टँडाचेर. तशेंच दुसरे आयज तिकेट दरवाड आमी डिझल दर वाडल्या कारणान तिकेट वाडीचो प्रस्ताव दवरलेलो तेचेरूय खंय तरी जो कोणाच्या फायद्याचो आनी कोणाक लागता तो निर्णय घेतला हो कांयच कळपाक मार्गे ना. आनी आमी जी तर सुदारणा मागलेली म्हणजे जवळ 10 तारखेक जानेवारीचें नोटिफिकेशन येयलां तें नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत आमी सुदारणा करून मागलेली तेंचे कडेन त्या नोटिफिकेशनान जणू की तिकेट दरवाडीचो सगळ्यांक लाभ जावचो. पूण हांगासर आमकां दिसून अशें येता की आजुनूय ती सुदारणा करपाक कांयच पावलां उखली ना. तशेंच आमचे जे सबसिडी आमकां पळय आहा फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स स्कीम हेंचे जे पेमेंट सरकारान करपाक जाय ते न केल्या मुळे आयज बँकींचे हप्ते थकलेले आहा. 138 बँकी केसी घालपाक लागलेल्या बस मालकांचेर. तश्योच बसी ओडून व्हरपाच्यो सगळ्यांक नोटिसो दिल्ल्या म्हणटो ह्या परिस्थितीन आमी जगपाचें कशें. एका वाटेन सरकार व्हेंटिलेटराचेर जगता तशेंच आमकांय बस मालकांक व्हेंटिलेटराचेर जगपाक लावपाचो ह्या सरकाराचो निश्चय आहा काय म्हणून असो प्रश्न पडटा. आनी सरकाराक आमी विचारपाक सोदता जशें की मायनींग डिपेंडंट लोक जे आयज आहा तांकां सरकारान भिकेक पावयल्या तशेंच टॅक्सीवाले आसात किंवा आमी आतां बसवाले आहा हांकांय भिकेक पावोवपाचो यत्न ह्या सरकारान केल्लो आहा. हेचें उत्तर खंय तरी सरकाराचे वाटेन आमकां मेळपाक जाय अशें आमी हांगासर मागणी करता. सरकारान आमचे मागणे सोमार मेरेन मान्य ना केल्यार सोमारच्यान येरादारी खात्या सामकार धरण्याक बसपाची शिटकावणी तामणकारान सरकाराक दिल्या. ITOचो एसिस्टंट डायरेक्टर पिलनकार एक मागीर किशोर लोटलीकार काणकोण ऑफिसान तशेंच म्हापशा आयवो रॉड्रिक्स हेंचे कडसून परत भ्रश्टाचाराचो कळस गांठलो गेला म्हणजे कितें तो पिलनकार हांगासर पेडण्या ऑफिसान बसोन बस ऑपरेटरां कडेन केळी आनी नाल्ल सुद्दां हाडून आपल्याक दी म्हणपाची पाळी आयज येयल्लेली आहा आनी बसवाले व्हरोन दिता फुडें. म्हणटा ही परिस्थिती पळय येयल्या पळय ती म्हाजो प्रश्न आहा सरकाराक आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांकां पगार दिना काय म्हणून. आनी जे पळय आजून पर्यंत 2016तल्यान ते 2014तल्यान आजून पर्यंत पळय फॉर्मां पळय प्रोसेस जायना. सरकार हांकां पगार दिना काय ना ते पयलीं स्पश्टीकरण सरकारान आतां करपाक जाय. आनी पगार जर दिता जाल्यार हे लोक काम कित्याक करिना आनी हेंचेर एक्शन कित्याक जायना. ह्यो खंय तरी सगळे ह्या गोश्टींचो विचार जावपाक जावो. आमी बसी बंद दवरून सरकाराची जी पळय निशेध पळय कितें करपाक जावो तो केल्लो गेल्या 9 तारखेक. परत आतां आमकां परत नोटीस दिवची पडली. परत आयज आमी असो निर्णय घेतला की आयज 11 तारखेक परत आमी 1 आठवड्याची मुदत दिवन सरकाराक नोटीस दितले आनी फुडल्या आठवड्यान मेरेन जर तर आमचे कितें मागण्यांचेर विचार करिना आमच्या वांगडा तर उलोवणी करिना जाल्यार फुडलो आठवडो शेगीत 1 आदेशभर आमी हांगासर धरणे धरतले. म्हणटो खंय तरी हे जाणून बुजून सगळें केलें वयता. ह्या गोश्टीचो
निशेध करपाक आयज आमी हांगासर जमलेले आहा आनी परत एकदां मागता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी वाहतूक खात्याचे जे पळय अधिकारी आहा तेंचे कडेन की तेंच्यांनी जाता तितल्या बेगीन हे प्रश्न सुटावे करचे.